जरी तर गावातले भितरले रस्ते तसेच मसुंडे कडेन वचपी रस्तो दुरुस्त केलो ना तर होंडा सत्तरीच्या नारायण नगर वाठारांतल्या थळाव्यांनी झेडपी वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाचें थारायलां। थळाव्याच्या म्हणण्या प्रमाण तांचो गांव पंचायतीक सगळ्यांत चड येणावळ दिता, मात इतले आसूनय तांच्या गांवांत कांयच उदरगत जाल्ली ना। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। अजून वर्क ऑर्डर येना, जोपर्यंत वर्क ऑर्डर येना तोपर्यंत हे काम जावचेच ना, कारण हेच्या 7 वर्सां पयलीं ही फायल पयली जाल्ली, पास जाल्ली, सगळें जाल्लें, पूण मागीर खंयच्या काय ना, तांकां पयशे पास जायना आनी ती फायल तशीच उरता आनी ह्या वेळार आतां तशेंच उरतलें अशें म्हाका दिसता। ताका लागून आतां लोक फुडें सरले, आमकां चलपाकच मेळना। तुमी पळयलें आसतलें, आमी जेईक सगळ्याक हाडून हांगासून दाखयलें हे रस्ते पळया तुमी म्हणून। आमी सांगता म्हणून न्हू, आमी ऑफिसांत गेली, तेंचे कडेन उलयली, तांकां कळना, तेंच्यांनी येवन पळयले उपरांत दर वर्सा ते हे पॅचवर्क करता, पूण पॅचवर्क केल्ले 2 महिन्या फुडें कितें उरना न्हू, आमकां पॅचवर्क नाका जाता। आतां सुद्दां पयर आमी गेल्ली, ताका लागून तेंच्यांनी परत करून घेतला ते। आमीच तो हांगा गोडावना कडेन आसलो हॉटमीक, तो आमीच JCB घालून फोडून घेतला पंचायतीन, आनी आमची गाडी तांकां हाडून लेबर दिल्या तेंच्यांनी डिपार्टमेंटान, ते हाडून हांगा घातला। पूण हे पॅचवर्क 2 महिन्या भितर उरचेच ना, आमकांय खबर आसा। हे फक्त कितें तरी वयर मातशें तेल लायल्या सारकें आसा हे, तेन्ना आमकां अशें नाका, आमकां हे रोडच जावपाक जाय। आणि स्मशान भूमी पासूनचो रोड खरोखरच इतलो पाड आसा, सरपंचाक वचून दाखयलो, वचून पळय तुमी, चलपाक जायना। पूण तो रोड सुद्दां त्या फायलीच घातलेलो आसा। ही फायल जर पास जावन हे रोड जायत न्हू, सगळ्या रोडांचें काम जातलें आनी ते जावपाकच जाय। आनी तेच्या खातीर आतां लोक एकत्र येयला, तेणी तरी ते जावपाचें। इतले दीस आमीच भोंवतालीं, आमीच सगळें करतालीं, पूण कांयच जायनासलें। आतां ह्या लोकांक लागून तरी हें काम जावपाकच जाय, इतलेच आमचे मागणे आसा आनी कांय ना। पूर्णाली केरीकर, पंच। क्रिमेटेरियमाक तुमचो कितें आसा फ्युचर प्लॅन? म्हणजे आतां लोक सांगता क्रिमेटेरियम स्मशानभूमी जाय, तेच्या गोल्डन जुबली फंडान अंडर बी तशें कितें करपाक? आमी ते RD मार्फत घातला, पण तिचो काही प्लान मेळोंक ना, प्लान काडून दिवपाक जाय तो तेणी डिले केलो। प्रपोजल फुडें केला तुवें, फॉरवर्ड केला? पूण आतां ते उरतले, इलेक्शनां येयली न्हू, ताका लागून ते उरतलेच ना। ते अशेंच जाता दर खेपेक। आमी पंचायतीन ठरयला की JCB घालून लेवल करपाचें, तितलेच आमी करूं शकता। तिच्या फुडें व्हडलें काम पंचायती कडसून जायना न्हू, म्हणून तांकां घातला। पूण ते जावपाक टायम जातलो, हेच्या फुडें ती फायल जातली कंप्लीट, तेच्या उपरांत इलेक्शनां येतली, हे वरस तेतूरच वयतले, म्हणा पर्यंत परत पंचायतीची आनी हेंची येतली इलेक्शनां न्हू। आज आम्ही हांगा मिटींग ठरयली नारायण नगर ह्या एरियात। आमचो रोड जालो 20 वर्सांचो रोड सेम पोजिशन तसोच आहा। आमी सगळ्यांक वोटींग करता, खंयचे पार्टी लेवल आमी हे मिटींग घेवन आसली। आमकां फक्त रोड हॉटमीक जावपाक जाय आनी आमची स्मशान भूमी एक आसा ती आजुनूय सेम पोजिशन आहा, कांयच डेव्हलपमेंट ना। आनी आमची इतली एज्युकेटेड लोक आसा न्ही हांगा की आमची डेव्हलपमेंट जायना। आमी सगळे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन कितली फावटी गेले आमी, कांयच जायना आमच्या हांगा। सो त्या लागून आमी हांगा पंच आमचे आसा ताका आपयल्ले की की एक्चुअली फॅक्ट कितें आहा तें कळपाक लागून लोकांक। आनी हे लोकूच जमलेले आसा आज फर्स्ट टायम मिटींग घेतलेली आसा। आनी आमी हो रोड जावचे आमी फुडें कांयच करपाचें ना ठरयलां। मिटींग इवन आमी एक वेळ बॉयकॉट सुद्दां करपाक सोदता आमी इलेक्शनाक आसले। अराउंड 100 फायल्स आसलेली ह्या एरियन कंप्लीट एरियन, तेतूंतली फक्त 2च फायली पेंडींग दवरली, बाकी सगळी फायली क्लियर जाली, सगळ्या कडेन काम जालें, पूण आमचें काम अजिबात जावना। आनी हांगा तुमी पळयत जाल्यार रोड इज नॉट द ओनली प्रॉब्लेम। आमची स्मशान भूमी आसा, आमकां भुरग्यांक खेळटले जाल्यार एक सुद्दां हांगा प्लेइंग ग्रावंड ना, एक गार्डन ना, काय ना। आमचो ग्रावंड ते काय बरो केल्लेलो आसा, पूण तेजे फुडले सुद्दां टेंडर पास जाल्लेले, तेजे सुद्दां अजून वर्क ऑर्डर काडूना, तेजोय डेव्हलपमेंट काय ना। म्हाका दिसता मॅक्झिमम रेव्हेन्यू ह्या खंयच्याय पंचायतीक मेळटा आसतली, ती होंडा पंचायतीक मेळटा आसतली फ्रॉम नारायण नगर ही जी एरिया आसा हांगा ना म्हटल्यार म्हाका दिसता 250-300 तरी घरां आसतली ज्याचे रेव्हेन्यू जनरेट जाता आसतले, पूण त्या रिटर्नान आमकां कांयच मेळना।